रशिया आणि युक्रेन हांच्या मधली लढाई थांबपाची लक्षणां दिसनात। रशियान आपले हवाई तसेच क्षेपणास्त्र हल्ले चालूच दवरल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण रशियान युक्रेनाच्या लव्हिव ह्या युक्रेन पोलंड शिमेकडल्यान लष्करी तळार हवाई हल्लो केला। तातूंत 35 जाणांक मरण आयला आणि 134 जाण जखमी जाल्यात। नाटो देशान आशिल्ल्या पोलंडच्या शिमे लागीं रशियेन हो हल्लो केला। जे सुवातेर हल्लो जालो थंयचे प्रांतीय गव्हर्नर मॅक्सिम कोझिस्किन हल्लो जाल्ल्याचे मानून घेतल्या। युक्रेनाच्या संरक्षण मंत्र्यान हल्ल्याचो निषेध केला। मजगती रशियान युक्रेनाची राजधानी कीव शारान हवाई हल्ले वाडयल्यात। रशियान मारियोपोल बंदर शाराचेर हल्ल्यांचो नेट वाडयला। ह्या शारान मशिदीत ल्हान भुरग्यांसयत 80 जाणांनी आश्रय घेतला। मशिदीचेर रशियन फौजांनी तोफ गुळ्यांचो मारा केल्ल्याचो दावो युक्रेन सरकारान केला। रशियन सैनीक तळांचेर हल्ले केल्ल्यान दोनूय देशां मदले झूज चडार पाडपाची शक्यताय आसा।